पूजा हेजें नांव एका एक कांबळी म्हणटा तेणें दीपक कांबळी दीपक कांबळी दीपक कांबळी सुनीता कांबळी दीपक कांबळी आणि सुनीता कांबळी हे पूजा एका दीपक कांबळी आणि सुनीता कांबळी ह्या दोगां बायलांनी धरून बायलेन आनी घोवान धरून 80 पेट घातला इतली की ते चेडवाची उबे रावपाक सुद्धा परिस्थिती ना आणि मारला सबंद कपडे काढून मारल्या आणि त्या बायलेक 4 का 7 का कितली तरी भुरगीं आसा ल्हान ल्हान त्या भुरग्यांक तेणें अक्षरशः मारपाक सगळ्यांच्या हातीन चाकू सुरी दाणे बिणे अशें घेवन ताका मारला म्हणजे बायलां वाटेन जर कायदो आसा हेचो अर्थ तो कायद्याचो दुरुपयोग तेंच्यांनी केला कायद्याचो अक्षरशः दुरुपयोग केला तेंच्यांनी इतले क्रायम केले ह्या भुरग्याक आवय आनी बापूय कोण ना गांवचे लोक हांकां आदार करतात गांवचे लोक आदार करून ही आपले कशें करून तरी पोट भरतात ह्या भुरग्यांक मारपाक हेजो भाव तेज्या चेडवाक घेवन खंय तरी पळोवन गेलो 2 म्हयन्या उपरांत ते परतूनय बी येयले त्या भुरग्याक तेजी कंप्लेंट जाली बी भावाची तिडक भयणीचेर काडप हें न्हू अक्षरशः रोग आज आमचे लोक हांगासर सगळे त्या गांवचे जमा जाला कारण एकूच की आमचो मोर्चा असो म्हणून न्ही तर सगळे जाण गांवचे लोक एकान एक गांवचो लोक स्टेटमेंट दितलो दितले आनी बरे भशेन जाता तितले आनी वयल्यान PSI मारला म्हणून PSIच्या आंगार हात घातला म्हणून गव्हर्मेंटाचेर पळय ज्या प्रमाणे एक आमदाराक हे केला त्या प्रमाणे त्या गव्हर्मेंट ऑफिसराक हे केला तो कायदो तांकां लावन तांकां खरें म्हटल्यार सजा जावपाक जाय त्या बायलेकूय अरेस्ट करपाक नेकेट करून मारप म्हणजे कितें नेकेट करून मारप म्हणजे कितें पुलिसाक आयकना कोणाक हे करिना नेकेट करून मारता पांय सुजल्या सगळे आंग सुजला तेजे ताका उबे रावपाक मेळना खरें म्हणून ताका आज डिस्चार्ज सुद्धा दिवपाक जायनासलें डॉक्टरान आमी ताका स्टेटमेंट दिवपाक हाडला परत ताका एडमीट करतली आमी तेच्या पयलीं हेंच्यांनी म्हाका खूब त्रास दिलेलो ही आमच्या वाड्यार आसा काणक्या खलोपाडो तेंच्यांनी आमच्या सगळ्या वाड्यांची कीड ती व्हडली कीड सगळ्या लोकांक त्रास करता सगळ्यांक त्रास करता गेल्ल्या गाडयांक तो फातर भुरग्यांक फातर मारूंक लायतात आनी आपूण फाटीं सरतात ही भुरग्यांक शिकयतात ही त्या शिकवण्या प्रमाणे ती भुरगीं वागतात तेन्ना ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक मेळोन आपणा घरान तेंची बंदोबस्त करपाचे आनी हे दीपक कांबळी आनी तेजी बायल हांकां बंदोबस्त तुरुंगान अटॅक करून दवरपाचो असली शेजाऱ्या आमकां नाका